आयज श्री महामया स्कुलान अर्दवडामय यांच्यानी माझे हे मानशेर खाजनाचे मानशेर स्टुडंटांक लागून एक फिशिंग टोर्नामेंट ऑर्गनायज केलो आणि तितून भरीव असो परिसर आमकां मेळ्ळो की तेंचे जे भुरगे आसले ते सगळे मानशेर चलात वाया शेतांसून हे मानशे पर्यंत पावले। खरेंच एक उमेदीची गजाल एक तेंच्यांनी आमच्या स्कुलान हे घडोवन हाडली। तितून फुडाकार घेतलो तो हेडमिस्ट्रेस आमची गांवकर टीचर नितीन गाड्डी सर, परमेकर, तसेच पेडणेकर टीचर आमची, विभा टीचर यांच्यानी सगळ्यांनी एकोपा दाखवून त्या भुरग्यांक सगळ्या हांगा हाडली आणि खरेंच ते कॉम्पिटिशन सक्सेसफूल जाले। जास्त करून जी तितून पार्टिसिपेट जाली ती आमची चेडवां मनशां जाली आणि तेंच्यांनी खरेंच नुस्तें काडलें। हांव त्या टायमार पावलो आणि अशें दिसलें की उमेदीची गजाल। मानस म्हळ्यार आमच्या जाणट्यांनी सांबाळले दायज आणि ते दायज आमी सांबाळटा आसतना शेगीत हांव 2 वर्सां जालीं आतां ही मानस करता आणि ही मानस करता आसतना एक बिजनस म्हणून असो हे मानस ही केली की जेणे आमचे एक म्हाजे गांव भाव थोडे आसा जे बेकारी आसले तांकां हांवें हांगासर ही मानस करपाक हेल्प केलो आणि त्यांच्या नांवार ती मानस हाडली। आयज हे मानशेक लागून आमी स्वता म्हाजे फॅमिलीक आनी आमी नुस्तें विकता ते जावन फ्रेश नुस्तें आसता की तितून सुंगटां, तामोशी, आमचे मुड्डोश्यो, परत आमचे बुराटे अशे गांवठी नुस्तें सगळें आमकां हे मानशेर मेळटा आणि बऱ्यापैकी मानस आमी आतां ही सांबाळली आसा। जाणट्यांनी जशें आमकां सांबाळून दवरलें तशें आमी आतां हे फुडें व्हरता। धंदो करता आसतना कसलीच लज धरप ना, कित्याक एक प्रावड मुमेंट फील जाता। स्वता हांव हे मानशेन झुकून हांव स्वता तेंच्या वांगडा रावन त्या आमच्या मनशां वांगडा रावन काम करून घेता। आतां तुमी फाटल्यान म्हाज्या पळयतलो जाल्यार सगळो ही आख्खी मानस बांदून काडलेली आसा। ती जावन आसा आमच्या सरकारान WRD डिपार्टमेंटांनी बांदून काडलेली आसा। आख्खो बांद हो तेंच्यांनी आमकां केलो। जवळपास म्हाका दिसता 3 कोटीचो काय 6 कोटीचो असो कितें तरी ह्या बांदाचो इस्टिमेट त्या टायमार जाल्लो आसलो। आतां सुरळीत ह्या मानशेचेर आमकां वेवस्थीत रावपाक मेळटा, आमकां आमची जाळां बिळां सुमकी हाताळूंक बरी मेळटा आणि सगळी कामां आमची बरी जाता। सांगतलो म्हटल्यार अशेंच हांव आनीक स्कुलां कडेन आमच्या मागता की अशें टोर्नामेंट तेंच्यांनी घडोवन हाडचें आणि तेजो एक आमकां एक हें दवरपाचो की भुरगे फिशिंगाचे हेतून एक डायवर्ट जातले आणि खरेंच तांकां एक मोग वाडटलो। आणि ती आयज हांवें स्वता सुद्दां तांकां भुरग्यांक सांगलां ही मानस करता आसतना एक बिजनस म्हणून ही आमी मानस केल्ली आसा। इतलें सांगून हे भुरग्यांक तर अशें आमी प्रोत्साहीत फुडें करीत जाल्यार भुरग्यांक गव्हर्मेंटूच जॉब सोदपाची गरज ना, स्वता आपलो बिजनस म्हणून तेंच्यांनी करून हे आपलो राहणीमान बरें करूं येता। इतलें सांगता। देव हांव श्री महामाया हायस्कूल जी हेडमिस्ट्रेस सुमन संतोष गांवकर। आज आमची भुरगीं हांगा फिशींग कॉम्पिटिशना खातीर येयल्लीं। भुरग्यांनी जवळ जवळ हांगा 2 वरां बरी एन्जॉय केले, फीश काडले। मुख्य उद्देश आसलो की भुरग्यांक आमी फक्त एज्युकेशन हितूनूच पुश करता की शीक 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 म्हणटा, पूण खुबश्या भुरग्यां कडेन आनिकूय स्किल्स आसता आणि आमचे भुरगे चड करून गांव वाठारांत आसल्या कारणान तांकां अशा तरेचे जे एक्टिविटीज आसत ते खूब उमेदीन भितून भाग घेता, आपलो सहभाग दाखयता आणि त्या बरोबर हे फिशींग सारकिल्ले किंवा एग्रीकल्चरल सारकिल्ले एक्टिविटीज करता। सो तांकां एप्रिशिएट करप आणि तुमी सुद्दां ह्या समाजाच्या हितून तितकेच महत्वाचे घटक आसा आणि तुमची सुद्दां ह्या समाजाक गरज आसा हें तांकां पटोवन दिवपा खातीर असल्या तरेचे एक्टिविटीज करप ते स्कुला मार्फत अशें दिसता। ही आमी पयलेच फावटी अशा तरेची एक एक्टिविटी ह्या आमच्या स्कुलान केल्ली आणि हितून म्हाका मॅनेजमेंटाचो सहयोग मेळ्ळो। चेअरमॅन श्री सागर ठाणेकर यांनी हेंच्या कानार जेन्ना हांवें घातलें तेन्ना हांवें म्हणपाक लागलें तुमी अवश्य करा, म्हाजो तुमकां सपोर्ट आसा। म्हाजे सगळे टिचर्स, नॉन टिचींग स्टाफ हांगा येयले। सगळ्या भुरग्यां जवळ जवळ आज 55 भुरगीं हांगा फिशींग करपा खातीर येयल्या आणि हे असो मोठो ग्रूप हो सांबाळप तशें खूब कठीण। स्वता म्हाजो एक्स स्टुडंट विद्यार्थी हांगा आसा जो हांगा रावून तेणी भुरग्यांक मार्गदर्शन केलें। आमच्या मया गांवचे सरपंच श्री विशांत पेडणेकर यांच्यानी हांगा ह्या भुरग्यांक मार्गदर्शन केलें। तशेंच शिक्षक नितीन गाड्डी हेणी हांगा येवन ह्या भुरग्यांक हे कॉम्पिटिशन घडोवन हाडलेलें तेन्ना हांव सगळ्यांच्या वतीन ह्या सगळ्या लोकांक हांव धन्यवाद म्हणटा।